नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत असा। जाल्यार आयज आमी तुमचे मुखार पोंडा बायपोल इलेक्शनाची अपडेट घेवन येयल्ले आसा। तुम्ही सगळे जाणा आसतले रवी नायकाच्या निधना उपरांत आता पोंडा जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सद्याक आमदार ना आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आता बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसा आनी ह्या सगळे घडामोडीन आयज एक म्हत्वाची अपडेट अशी आमी तुमचे मुखार घेवन येयल्ले आसात। ती म्हणजे आयज फाटले काही आठवडे जाले ह्या दिसांनी खूबशी अशी चर्चा रंगलेली की केतन भाटीकर जो आसा तो केतन भाटीकर खंय तरी काँग्रेसीन जॉइन जातलो आनी काँग्रेसीन जॉइन जावन तेका काँग्रेसीचो उमेदवार अशें घोशीत करतले अशी फाटल्या आठवड्याक न्यूज येयल्ली आनी ह्या विकाक केतन भाटीकर खंय तरी काँग्रेसीन जॉइन जातलो अशी ते फाटल्या विकाक न्यूज आशिल्ली। सो आयज फोंड्या आयज एक अपडेट अशी आसा की फोंड्या आयज काँग्रेसीची मिटींग जाली आनी तितून काँग्रेसीचो जो आतां तेणी डिस्ट्रिक्ट प्रभारी केल्ले आसा तो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी आशिल्लो तसोच पाटकर आशिल्लो अमित पाटकर जो गोंयचो काँग्रेसीचो अध्यक्ष जो आसा तो आशिल्लो थंय आनी ही जी मिटींग आशिल्ली ही मिटींगेक फक्त जे पाटकर जो आसा पाटकरान ब्लॉक जे कार्यकर्ते आसात जे फोंडेचे जे ब्लॉक कार्यकर्ते आसात तेंचे वांगडा एक बारीकशी मिटींग घेतली आनी ही जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना खंय तरी अशें आमकां जी सुत्रां सांगतात ही मिटींग एटेंड करपी जी सुत्रां आसात ती सुत्रां सांगतात त्या कोतान ह्या मिटींगेक खूब असो बोवाळ जालो। कित्याक काय म्हटल्यार तेजें एक कारण म्हणजे जो केतन भाटीकर जो आसा तो MGPंतल्यान खंय तरी काँग्रेसीन येवपाचो आसा। जेन्ना ही न्यूज येयली तेन्ना काँग्रेसींतले जे कार्यकर्ते आसात जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे कार्यकर्ते आसात ते खूब अशे नाखूश जाल्ले आसात अशें थंय दिश्टी पडून येता आनी हे जे कार्यकर्ते आसात ह्या कार्यकर्त्यांनी खंय आयज अमित पाटकराचे फुड्यान खुबसो असो बोवाळ केलो आनीक बोवाळ करून तेणी खुबशे प्रश्न अशे अमित पाटकराक विचारले। त्या प्रश्नांनी खुबश्यो अशे तांकां उतरां अजून सारकी मेळोनात आनी ते आयज एक्चुअली ती मिटींग जी कितें जाली ते मिटींगेक खंयचे प्रश्न जे थंयचे लोकल वर्कर्स आसात त्या वर्करांनी अमित पाटकराक विचारले तेंचेर थोडे लक्ष मारया। सगळ्यान पयलीं थंयच्या लोकांनी विचारलें ताका की भाटीकराक काँग्रेस पार्टीन हाडपाक तुमी कोणाक विचारले म्हणजे जे थळावे जे कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्त्यां कडेन कित्याक पयलीं डिस्कशन जावना असो प्रश्न येयलो। मागीर तेजे उपरांत भाटीकर जो आसा जो MGP आपली सदांच लागींची म्हणून तो ह्या दिसांनी हे 2 दीस जाले एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तेतून सुद्दां भाटीकर म्हणटा की MGP आपल्याक सदांच क्लोज आसतली। सो अशी जेन्ना MGP क्लोज आसतली म्हणटा आनी ती MGP सरकाराक लागीं आसा जाल्यार तुमी भाटीकराचे विश्वास कसो दवरूंक शकतात। आनी दुसरी म्हटल्यार जी एम्बुलन्स जी भाटीकर जी वापरता ती एम्बुलन्स सुद्दां आजून जी आसा ती MGPचो शिव जो आसा तो त्या एम्बुलन्साचेर आजून दिश्टी पडटा। सो तेणें MGP सोडली म्हणटा तो जाल्यार सुद्दां थंय शिव दिश्टी पडटा आनी असले मनशाचेर तुमी कसो विश्वास दवरूंक शकतात काय म्हणून असो प्रश्न येयलो। मागीर तेजे उपरांत जो प्रश्न येयलो तो राजेश वेरेकर जो आसा तो कितलीशीं वर्सां जालीं काँग्रेसीक लागून काम करता आनी जेन्ना एक खंयच्या कॅन्डिडेटाक तूं फुडें सर आमी तुजे वांगडा आसात म्हणून जेन्ना एक पार्टी कॉन्फिडन्स दिता तेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आयती टायमार तुमी ताका फाटीं काडून तुमी दुसरी मनशाक कशी टिकेट दिवंक शकतात काय म्हणून थंयचे जे वर्कर्स आसात तेणी थंय पाटकराक प्रश्न केले। मागीर हितून सगळे एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार मंत्री सुदीन ढवळीकराचें नांव हितून ह्या मिटींगेक खंय आयज येयलें अशें आमकां सुत्रांनी सांगलेलें आसा। थंयचे जे वर्कर्स आसात तेंचे म्हणण्या प्रमाण मंत्री सुदीन ढवळीकर काँग्रेसीन भाटीकराक हाडपाचे फाटल्यान काँग्रेसीच्या कॉन्टॅक्टान बी मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा काय कितें अशे बी प्रश्न तेणी थंय उपरासलेले आसात। तशेंच
मागीर मेन म्हटल्यार तेंचे जे सगळे ओवरऑल तेंचे जे डिस्कशन आशिल्लें तें अशें आशिल्लें की जेन्ना तुमी खंय तरी एक पक्ष जेन्ना एक मनशाक फुडें काडटा फाटलीं 3-4 वर्सां त्या मनशाक जिखून हाडपाक लागून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून तो पक्ष काम करता आनी तो पक्ष जेन्ना पक्षाक लागून जेन्ना तो मनीस काम करता पक्षूय थंय वाडटा तेन्ना खंय तरी असो भायल्यान जो मनीस आसा तो हाडप सारको काय कितें आनी तेणी खंय पाटकराक हेंवूय विचारलें की बाटीकर जो आसा जो सदांच आपूण जो मुख्यमंत्र्याचो मित्र असो म्हणटालो जाल्यार बाटीकर जो आसा तो जिखून सुद्दां येयलो फाल्यां समज तो काँग्रेसीचेर एलायन्साक लागून जिखून सुद्दां येयलो जाल्यार तो बीजेपी सरकाराक सपोर्ट करपाना किंवा परत फुडलीं जें इलेक्शन येता 27 जें इलेक्शन येता त्या 27 इलेक्शनाक तो बीजेपीन वचपाना हेची गॅरंटी कितें अशे प्रश्न थंय उपरासलेले आसात आनीक हेजे सगळ्याचे उत्तर दितना पाटकरान जो अमित पाटकर जो गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष आसा तेणी जेन्ना उत्तर दितना अशें सांगलेलें आसा की फुडले 2 दीस भितर खंय तरी जी फोंडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वर्कर्सांक घेवन फोंडे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे काँग्रेस वर्कर्स आसात तांकां सगळ्यांक घेवन फुडले 2 दीस भितर माणिकराव ठाकरे जो गोंयचो डेस्क इन्चार्ज आसात आनीक तसोच गोंयचो LOP लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमांव हांकां घेवन पाटकर परत एकदां मिटींग काँग्रेसीच्या वर्कर्सां वांगडा फोंड्या करपाचो आसा अशें आमकां आयज सुत्रांनी ही म्हायती दिल्ली आसा म्हणजे एकंदरीत समज पळोवपाक गेलें जाल्यार बाटीकर जशें आमी फाटल्या दिसांनी आयकलेलें की बाटीकराची विनेबिलिटी आसा म्हणून खंय तरी बाटीकराक काँग्रेसीन घेता अशी न्यूज येयल्ली सो एकंदरीत समज हे पळोवपाक गेले जाल्यार बाटीकर काँग्रेसीन येयलो सुद्दां जाल्यार हे काँग्रेस वर्कर्स जे आसात जे काँग्रेसीक लागून इतलीं वर्सां काम केल्ले जे वर्कर्स आसा सो ते बाटीकरा वांगडा रावतले काय ना आनीक हेजेर आतां काँग्रेस सुद्दां जे आसा ते कशें कितें स्टेप घेतले म्हणजे काँग्रेस आतां बाटीकरान क्लियर कट सांगलेलें आसा की आपूण काँग्रेसीन येवपाक खातीर रेडी आसा आनीक जेन्ना तो काँग्रेसीन येतलो तेन्ना ताका उमेदवार करतले उमेदवार म्हटल्यार उमेदवार रावपाकूच लागून तो काँग्रेसीन येता पूण काँग्रेसीचो कितें स्टँड आसतलो तें सगळें पळय सारकें आसतलें आनीक काँग्रेस हेजेर कितें पसून स्टेप घेता कित्याक राजेश वेरेकर जो आसा तो तेणें म्हटलं खरें की आपल्याक कांय हरकत ना बाटीकराक घेतलो म्हणून पूण खंय तरी तेणें बीन इतलीं वर्सां काम केल्लें आसा तेज्या मनान कितें तरी आसतलें आनीक जशे हे लोक उलयतात जे लोक सांगतात की आमचे राजेश वेरेकराक दिवपाक जाय म्हणून जाल्यार खंय तरी तो तेजें मन बदलून तोवूय बीन हितून रिवोल्ट करतलो काय कितें हें सगळें पळय सारकें आसतलें सो आयची ही अपडेट म्हटल्यार जी आतां जी 1 वर पयलीं जी फोंड्यान मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेक जे काँग्रेस वर्कर जे आसात जे काँग्रेस थंयचे जे काम करपी जे कार्यकर्ते आसात फोंडे मतदारसंघाचे त्या फोंडेचे मतदारसंघाचे कार्यकर्त्यांनी अमित पाटकराक खुबशे प्रश्न विचारले आनीक हेची जापो त्या जे काँग्रेस कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांक जाय आतां हे काँग्रेसीचे जाल्यार काँग्रेस एज अ ओपोजिशन पूण दुसरे सायडीक समज पळोवंक गेले जाल्यार बीजेपी पार्टी आसा बीजेपी पार्टीन सुद्दां आजून कॅन्डिडेट खंयचो तो कसो कितें आसतलो तो आजून आउट केल्लो ना पूण थंय बीजेपी पार्टीचे वटच्यान एक खंय तरी इमोशन आसतलें कित्याक थंयचो जो लाडको आमदार आसा आमदार तसोच मंत्री आशिल्लो तो खंय तरी तेजें निधन जाले उपरांत थंय एक इमोशनल वोटींग आसूंक शकता तेंचे सायडीक पूण जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणटा तेन्ना विरोधी पक्षान खंय तरी आपली तयारी करून येवपाक जाय आसता आनी ती तयारी करून सारकें फुडें वचपाक जाय आसता पूण आतां प्रश्न असो येता की आमी जेन्ना खुबशे फावटी जेन्ना अमित पाटकर मेळटालो तेन्ना आमी तांकां प्रश्न करताले की तुमची फोंड्यान तयारी कशी आसा काय म्हणून आतां समज
तेन्ना तो म्हणटालो की आमची तयारी बरी आसा, इलेक्शन फाल्यां सुद्दां असलें जाल्यार आपूण इलेक्शनाक रेडी आसा अशी अमित पाटकराची त्या वेळार उतरां आसतालीं. समज अशें खरें आशिल्लें त्या वेळार, समज खरें अशें आशिल्लें आनीक फोंडें कॉन्स्टिट्युएन्सीन समज जे काँग्रेस पार्टी आसा ती इलेक्शनाक रेडी आशिल्ली जाल्यार तांकां पाटकराक काँग्रेसीन घेवपाची खंयची कसली गरज पडली अशे प्रश्न उप्रासतात. सो हे सगळे प्रश्न घेवन आयज जे काँग्रेसीचे जे थंयचे कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्त्यांनी आयज खुबसो असो राग तिडक जे त्यांच्या पोटान इतले दीस आशिल्ली, म्हणजे जे फाटले 1-2 आठवडे जाले कंटिन्युअस ह्यो न्यूज येतात की बाटीकर जो आसा तो काँग्रेसीन वचपाचे रेडी जाले, काँग्रेसी कडच्यान ताका एप्रुवल मेळ्ळा. ह्यो कंटिन्युअस न्यूज येतात फाटले 2 आठवड्यान. सो तेंच्या पोटान आमी म्हणूंक शकता एक तरेचो राग आशिल्लो की बाटीकर आमकां काँग्रेसीन नाका म्हणून, तो आयज आमकां राग ह्या मिटिंगेक दिश्टी पडलेलो आसा. सो ही आशिल्ली आयच्या ह्या मिटिंगेची अपडेट. आनी परत एकदां सांगता की ही जे सगळे आसा हे जे काँग्रेसीचो राग आसा तो आमकां अशे सुत्रां कडल्यान मेळ्ळेलो आसा ज्या सुत्रांनी थंय आज वचून मिटींग एटेंड केल्या. सो आतां हे पळय सारकें आसतलें काँग्रेसीची फुडली स्टेप कितें आसतली ती. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून.